पहिले विचार का दादाला कोण येतो उद्या बोल तू एकटो दे रे आम्ही बाज कमिटी काढलेली पळय आम्ही बरे लोकांचे काम जावं नये म्हणून आणि पुतू काकाराक आम्ही प्रेसिडेंट केलो निवृत्ती आमचो जनरल सेक्रेटरी आणि जतीन ट्रेझरर आणि आमचो लुकास आमचो व्हायस प्रेसिडेंट आहा आणि पुतून कितें आमकां मॅक्रोनीचे लफडे जाल्ल्यान तुमकां 12 शिफ्टी दिता आमी वर्साक अजून आता एक शिफ्ट ना अजून लोकांक आणि हातून आयज आता आमची मिटींग घेवपाक आसलेली आयज आमची मिटींग ऑफिसूय उक्ते ना आता कितें करपाचें आमी सगळे काम आता सगळे भायले काम करता हांगा आणि सगळे एजंडाचे मनीस काम करता गोंयचे भाजीचे बिझनेस आता भायले कामाक लागल्या गोंयचे आता सगळे भायले काम आहा आता कोण आहा कामाक गोंयकार ना तर गोंयकारांक कितें तर गोंयकारांक खाली हे सुटीचो पिठो मग तू भायल्या लोकांक आता हाडटा कोण आता एजंट हाडटा न्हू भायल्या लोकांक आणि निवृत्ती आहा तेका भानगडी निवृत्ती कोण निवृत्ती आमचा जनरल सेक्रेटरी म्हणून आहा तो तेणेच आता हे सगळे आमकां एकठांय करून ते फॉर्म केल्ले आणि परत आहा ते हेच जाले परतूच आता आमकां कमिटी चेंज जायी तुमचें नांव कितें मोहन तारी हांव एक दोन उलोवपाक शकता कित्याक आमी पयलीं आमचे युनियन आशिल्ले लोबो आशिल्ले सगळे ते युनियन बरें चलताले पयलीं स्टार्टींग चलताले ना 2011 ते 12 पयलीं आतां न्यू कमिटी काडली पुतू गांवकार आनी जतीनाक आमी इलेक्ट करून काडलो इलेक्शनाक बरें काम करतले म्हणून तेंच्यांनी सगळी वाट लावन दवरल्या सगळी वाट म्हणून अशी वाट लावून द्या आतां पळय आतां युनियन ऑफिसा आमची ऑफिसाच्या व्हडलें आसा आमी भ्रश्टाचार उबे रावल्या पळय हांगा ते आमकां ताका फोन मारलो आमच्या दोग जाणांक फोन मारलो जतीनाक फोन मारलो जतीन मातसो यो रे तो म्हणटा आमी तो आपूण येना म्हणटा तेंच्यान म्हणलें आमकां तुजी घर येता डायरेक्ट म्हणपाक तुमी आपल्या घर येयला आपल्याक मारता म्हणून अटेंड करता म्हणून पुलीस कंप्लेन करता म्हणून पुलीस नांवान आमी त्या भिवून आमी वचून ताची घरा वचना आमी आतां आमी रावले ताका येतले आतां 12 जाली तरी येवना आतां दुसरें म्हणल्यार कितें आसा हे सगळे पळय आतां शेताची बाजू कॉन्ट्रॅक्टां दिल्या सगळे एजंट आमचे गोंयकार सगळे भायर आनी भायले 1 लाख रुपया निवृत्ती जतीन म्हणटा तो 1 लाख रुपया ते एजंटाक दिता एजंटाला घेता आनी ते कामार येता आनी ताका ते 6 म्हयने ते बाजू दवरता 1 लाख रुपया घेता न्ही 30,000 तो निवृत्ती मेळटा तांकां 70,000 तो एजंट दवरता आतां आमचे गोंयकार पयशे दिवपाक जायना ताका लागून गोंयकार हांगा बेकार भोंवता पळय हांगा ना म्हणजे तुमकां कित्याक येतरी कोऑपरेट खबर ना कित्याक आमी पयशे जालो हप्तो जालो ताका कशें कितें आसा पगार आतां आमकां 35,000 पगार आसा 35 पगार कोणाक घाटी भायले जे मनीस आसता पळय ते 20,000 15,000 काम करता आमकां 35 आमचे स्केला पळय 35 आमकां फर्स्ट क्लास मास्टर आमी आमकां 35 पगार येवपाक आसना पेमेंट येना आमकां 35 करून आतां हे कितें करता 22 दिता 22,000 दिता दुसरें म्हणल्यार कितें आसा आनी आतां आमी ताका लागून आपयले आमी बाबा आमी कितें करया आमी बेकार भोंवपाचें कितें करपाचें ताका हें की ना फोन केल्यार फोन घे ताका लागून तुमकां तुमचे प्रोडक्टाचे मिडियाचेर आमी आपूण तांकां दाखोवपाक शकता कितें बाबा तुमचे हितून तरी आमकां कितें हेल्प जाय म्हणून शेखर तूं एक असो आरोप करता की आयज सगळे कॉन्ट्रॅक्टाचेर हाडून भायले लोक सगळे भायले जायल्यार तुमी येवपाक शकता आमकां आनी गोंयकार जे गोंयकार कोणूच ना एकलो गोंयकार ना डायरेक्ट घेयना म्हणटा पळय हे कमिटी आसा हे कमिटी आसा घेयना म्हणटा अच्छा फुडलो स्टेप कितें आहा आतां फुडले ब्लॅक जाय फुडले स्टेप कितें कमिटी चेंज जाय आमकां ही कमिटी चेंज जाली जाल्यार आमी स्टे करतले हांगा येवन आमी बसतले हांगा येवन उपाशी वाठार बसतले हांगा ऑपरेशन करतले आमी आता कितले जाले तुमकां काम ना आतां कितले तुमी सांगा मुले आता 1 वर्सा तुमकां काय काम कामूच ना सगळे भायले भाजी चलता सगळे भाजी चलता तुम्ही पळया तुम्ही जर पळयला भाजी आख्खे भाजी चलता गोंयांत सगळे प्रायवेट चलता शेजार चलता आमकां कॉन्ट्रॅक्टार घेता खंय बाट सोडलो आमी करूच ना तरी आज लोक येवना कित्याक लागून लोक येवन बेरता हांगा काम काय जायना लोकांना पयस ना लोक आमी वास्कोकार म्हणून आमी येवपाक शकता हांगा लोक भायल्यान जाता गेल्याच्यान येयला बॉर्डरीच्यान म्हाका सांग कितले आसतले तूं गोंयकार कामाक आतां कितले आसता कोणूच ना 10 गोंयकार ना सगळे भायले तुमकां तुमी या आमोणे भाजी आसा आमोणे भाजी तुमी या तुमकां दाखयता व्हिडिओ दाखयता कोण कोण आसता सगळे भायले कितले लोक अफेक्टेड आसा बाय ह्या धंद्यान टोटल लोक आसा टोटल अंदाज तरी कितले 9 जाण आसता आतां भाजी किती 30-35 भाजी चलता 9 करा तुम्ही कितले आतां पळया तुम्ही 9 आता तुमकां ते बाकीचे भायल्यान 6 म्हयने बाजी पूण तुमकां लागीं धरना लागीं धरना आनी हेका ऑफिसांक लागीं करना कॅप्टन ऑफ पोर्टाक सुद्दां आमी हे केल्ली की बाबा हिंगा लेटर करून सांगले तेजे विदाउट मास्टर ड्रायव्हर चलताय तेजेर कितें एक्शन घेवपाचें तेजेर सुद्दां ते कांय एक्शन घेवंक ना
हे DBLान सुद्धा विदाउट सर्वे विदाउट इन्शुरन्स बोटी चलताय ताका आम्ही अपोज केलो म्हणून आमकां एका काढले काढलो काम कोणी निवृत्तीन काढले सांग धारी निवृत्तीन काढले निवृत्तीन आणि तेंच्यांनी आमी कंप्लेंट दिल्ली ते आमकां मागीर तेंच्यांनी कितें केलो पाटील देव पाटील आहा पळय तेणी आमकां डायरेक्ट काढलो आता तू सांगूंक सोदता की ज्यो बाज ज्यो चलता तातूंत मास्टर बिस्टर ऑफिशियल कोण ना कोण ना कोण ना, सगळे भायले. भायले सगळे भायले. सगळे भायले आणि तुम्ही ऑफिशियल मास्टर बाहेर असा आहात. पळय हा पळय, भायर आहे. फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास पाहता हो फर्स्ट क्लास ड्रायव्हर एसीओ ड्रायव्हर हो फर्स्ट क्लास मास्टर सगळे ड्रायव्हर हो ऑइलमॅन सगळे आसा सगळे हांगा. आहे. आम्ही बेकार आणि भायल्यान काम दिवप पळय आम्ही आता लेटर टाक केल्या पळय हे आम्ही लेबर कमिशनर घालतले आता आणि थोडी सायनी आसा आणि तुमची आता डिमांड की कमिटी चेंज कमिटी चेंज जाय आमकां कमिटी काय यूज ना जाल्यार त्यांच्या कमिटी आमकां फायदो काय ना आमकां कमिटी चेंज जाय म्हणजे ही कमिटी सध्या भायल्यांक प्रिफर करता भायल्या पेपर फूल भायल्यांक फक्त ते पयशा लागून आणि काय लागून न्हू. वर्ष जाले आमच्या हिशोबात आणि मेन म्हणल्यार कितें आसा 1.5 वर्स जाले आमकां हिशोब दाखय अकाउंट झिरो दाखयता हांगा अकाउंट दाखयना अकाउंट कितें सगळें दाखोवपा जाय कितले पयशे उरल्या कोणाक कितें दिले दाखयता आनी फोर्स करता तेणी म्हणटात ना सीए टायम ना अशें उलयता ते हें कितें नाकाल्लें त्याच्या पयलीं जे कमिटी जी आसली पळय तेंच्यांनी ते कितें केलें ते कितें हिशोब आसलो पळय तो दाखोवंक ना आमकां जेन्ना आतां न्यू कमिटी येयली न्ही तेंच्यांनी हँड ओवर केला न्ही कितें आहा ते तेंच्यांनी हँड ओवर केले तेंचे कडल्यान तो आतांचो हिशोब आहा 2020सून तेंचे कडेन हिशोब आहा पूण तुमी मेळटा तेन्ना ऑफिसान सांगूं ना की तुमी आमकां अरे बाबा सगळें सांगो चालू आसा माझ्या वांगडा ऑफिसाक बुक सायनी पळय आमच्यो मिटिंगे सायनी पळय एजंटा पळय कितें आसता तो कोण काय केलं काय करना युनियन कांयच करना कांयच करना कांयच एक कोण काय करना सत्तेला काय रस्त्यात बोलणं? जाऊ. वचताय पूण कितें एका ब्लॅक चलला ते हो उलयता बरी हांगा ब्लॅकलिस्ट कोण हेणी केला काडटा न्हू आमकां 23,000 पगार येयलो 31,000 पेमेंट आमच्या युनियनाचो ऍक्च्युअली कितें जालें तो जे कोण मनीस बोळ घालता तांकां ते तांकां black घेयना. हय ब्लॅकलिस्ट पयलीं कितें आसलें तूं आतां हांव राज्य सेक्रेटरी येता पुढे पुढे रे पेमेंट कमी दिता म्हणून हांवें युनियनाक सांगलें की आपल्याक इतलो इतलो पेमेंट दिला कुटी गांवकार आमकां सांगूंक लागला की तुमी कंप्लेंट दी आपूण कितें तें लेबर कमिशनराक घालून तुमकां घेवन दिता आमकां तेजो पावटी मारूंक लायता आनी हो तेजर एटेंड जावपा जाण आपल्या कामां म्हणून भायर सरून वयता ओनर फुड्यान येयल्लो आसतना तेजे कडेन डिस्कस करपा जाण हो भायर सरून म्हणजे आमकां ब्लॅक लिस्टान दवरपाक आनी तेजो चेडो सांगता तूं आमचे बाज ओनर एसोसिएशनान आपूण सांगतलो की तुका बार्जीत घेवं नाका आमकां लिस्टान उडयत दवरले तेन्ना आमकां ही कमिटी नाका आमचें बरें करपा जाय जाल्यार आमकां ही कमिटी नाका आनी तेणी आमचो सगळो हिशोब दिवपा जाय तेणी बरे भाशेन तेणी देवपाचें रिजन जावपाचें आणि हेज्या पयलींचे केसी हांगा लेबर कमिशनान पडलेले आहा एक केस अजून एक फायनल जावना 2012 इनलिगल मायनिंग म्हणून बंद पडलें तेन्ना तो 17 मायनिंग चालू केलें आनी IP मरिना शेजागो भारतीय IP मरिना कॉन्ट्रॅक्टाक दिले थोड्या तेंपान तो कॉन्ट्रॅक्टर इन्सान कोर्टीत धांवलो. आनी पळलो त्या नंतर 2000 परत मॅक्रोनी पार्टी दिल्यो आनी तो बी सेम केलो आनी आमी तेका तो बरें जावं जाय म्हणून एका पुतू गांवकाराक आमी न्यू कमिटीक आनी युनियन स्टार्ट केलें की बरें जाता म्हणून पुतू गांवकार बी तेंच करूंक लागलो आनी आमी गोवोरमेंटा म्हणल्यार लेटर केलें की हे जे भायले कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते आमकां लुटून वयतात तेन्ना हें बंद करचें म्हणून आनी कॉन्ट्रॅक्टर भायले कॉन्ट्रॅक्टर दिवचो ना आनी पुतू गांवकारां म्हणल्यार आमी सांगलें की जे शेजागो बारचे कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम दिला ते बंद करचें म्हणून जो पळय आमचे फेसला जायन तो पूण आज पसून शेजागो बारची कॉन्ट्रॅक्टां चालू आहा आनी हे आमकां वर्करांक काबार करयत आहा तेन्ना आनी हो गोवोरमेंट बी शेजागोवा सपोर्ट करता तेन्ना हे कितें तरी तेजेर एक्शन जावचें आनी जर अशें जर चालू उरलें जाल्यार हे मायनींग टोटल बंद करचें आमी उपाशी पडपाना कित्याक मायनिंगूच बंद जर आमकां गोंयकारां जर हेजो 4 आण्या फायदो ना जाल्यार हे आमकां मायनींग नाका बंद करचें टोटल आता आमचो जो सीएम आसा तो मायनिंग बेल्ट आसा तुमी ताका बी मेळूंक शकता ना तेजे कडे मेळटले तांकां आमच्या जाग्यार मेळटले कामी आसूं दादा गेल्या फाटी आमी ताका लेटर म्हणला गेले पूण तेणी कांयच एक्शन घेतलें ना कित्याक जे गोवोरमेंट आहा हे वेदांता कंपनी अंडर चलता ताका लागून ते वेदांता अगेन्स्ट कांयच उलयना गोवोरमेंट आनी पयलींचे BJP सरकार आसलें आतां बी सरकार आमकां जाल्यार दिसता हे BJP सरकार कांयच एक्शन घेवपाना कित्याक एमगेले पोट भरता हे मायनींग बेल्टा वयल्यान मिनिस्टरांचेर तो मायनिंग चालू जावन भाजी चालू तुमकां कांयच फायदो ना कांयच फायदो ना गव्हर्नमेंट सोडून दी आमचे युनियन आमचे लागीं धरना गव्हर्नमेंट सोडून दी गव्हर्नमेंट पयस आसा हे युनियन म्हणल्यार तेंचे कडच्यान जे बाद येवनार आहा हेमकां म्हणल्यार आमकां जाल्यार दिसता हेमकां हप्तो पडटा ताका लागून हे आमकां सपोर्ट करना तेमकां बाद येवनारा सपोर्ट करता कित्याक ज्या जितली बाजी चलता ते इलिगल जेजे मास्टर ना कॅप्टन ना कोण ना बेश्टे कोण घाटी हाडटा चलयता बारकी कॅप्टन पोस्ट घेया
लेटर आसा 2-3 लेटर दिले ताका कॅप्टन कोर्टाक म्हणल्यार पळयलें पूण कॅप्टन कोर्ट म्हणल्यार कांय एक्शन घेयना ओके ओके चल थँक्यू सर म्हाका धाड मातसो म्हाका